केश क्लिनिंग डे सो सगल्यो बाटल्यो मॅफी क्लीन करता आमकां कशी केश क्लीन करता ती दाखयता तुमकां बाबा घेती सगळे पुसता तो आयस आणि 2 बालदी हाडले गरम उदकाच्यो हितून धुताय कशा बोटीचो प्लास्टीक हांव काडा पत्तो बुडयताय आनी हांवें दवरलो तेका लायक जावना तो आपूण धुता बोटी मेळटी हे सेक्शन काडा आनी तेचे उपरांत मागीर ते एक एक सेक्शन काडटा हे सेक्शन जाले यस बाबा लास्ट सेक्शन लास्ट सेक्शन काढा रोगी दुसरी गेला तेरी म्हाका काजार जावन मॅफीन घेवन दिलेले 2 फेरये चिंचोण्या फेस्ता घेवन गेलो ते आमी म्हाका डॉगी लायक्स न्हू तेका लागून हो मॅफीगे फोटो तेगे कामाचो पयलींचो खुशी यस बाबा लास्ट सेक्शन हे ग्लासाची डिझायन्स डिफरंट ग्लास हे हाडले डिझायन एक इंडोर बाटल्या कडे वयर ह्यो एक डिझायन मागीर एक डिझायन ग्लास मागीर एक डिझायन हा हे ग्लास हांव केन्ना केन्ना काडटालें चवकीशीनसून कोणी येयल्यार आतां काडना ते हांव दुसरे हाडले आनी हे वायन ग्लासीस आमगे हे शे हाय आनी एक दुसरी भाशेचे बी आहा हे बियर ग्लासीस दिसता सेम जाले What did they do? No, making cleaning. We are going, Tada.
चोयता बेस्टर चोयता आमकां आमी वयता येना तो सॅड जाला कुडका वयता आनी ते डायनींग म्हाजे डायनींग दाखतिलें डायनींग हा ते मोबायल चोयता मामी मेफी मास भितो गेला येतो तो मामी आनी बाबा पावून घरा येयले चोय डॅडी आयला डॅडी हांव आनी मेफी येयले पणजे चोय डॅडी आनी मेफी चोय आतां कितें घेवन एक बेलपुरी हांव येयला मेफी आनी डॅडींक हॉटेलार बोलो च्या पिवपाक प्लेटी पयशे दिवला ते भायलो केलो तेणी नाडून गेल तेका हे दिदींक बाबा गेले डॅडीन ते करून हाडला स्पीकर पावली आज सद्या कुडका येयल्या आनी तुमकां मामी बाबा पावून हांव डॅडी आनी मेफी पणजे केलेलो मातशें काम आसलो म्हणून आमकां सो डॅडी बेलपुरी खायना हांव आनी मेफीन बेलपुरी खायली आनी मागीर डॅडीक हॉटेलार वचोन मेफीन ऑलरेडी बसयलो आनी ताका थिंगा ऑर्डर केलोली आनी मेफीन थिंगा कितें खायलें बेलपुरी खायलें आनी थिंगा सॉफ्ट ड्रिंक पिलो तो तोंड हें ज्यूस पिल्ली स्वता मागीर हांव गेलें थिंगा तेंगे जालोलें मागीर आमी येयलीं आतां घर पावली आनी हो व्लॉग हिंगा काबार कोत्ता तुमकां मागीर व्लॉग्स कशें बरें दिसतात काय ना ते म्हाका कमेंटान प्लीज सांगा या आनी थँक्यू फॉर युअर ब्लेसींग आनी सबस्क्रायब केला तांकां बी थँक्यू सो मच सगळ्यांक काळजानसान देव बरें करूं आनी अशें मागीर तुगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर कर व्लॉग मागीर थँक्यू बाय गाय सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग